नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. भारत पाकिस्तानामध्ये संघर्ष विराम, अमेरिकेची मध्यस्थी. ह्या फुडें आतंकी कृत्य युद्ध धरतले. मोदी सरकारान केले स्पष्ट. पाकिस्तानाच्या विनवणेचेर भारताच्या अटींचेर संघर्ष विराम. पाकिस्तानाचो शुक्रारा 26 शारांचेर हल्लो. नागरी सुवातीक टार्गेट. जम्मू काश्मीर, पंजाबात नागरिकांक मरण. जापेंत भारतान पाकिस्तानाचे 6 एअरबेज, 2 लष्करी सुवाती केल्यो काबार. शिमेवेल्या तणावाच्या फाटभुंयेर सेक्युरिटी टायट करपा विशीं मुख्यमंत्र्याची बसका. रक्षा आस्थापनाच्या 500 मिटरां भितर सगळ्यो एक्टिव्हिटी बंद. लोकांक एडवायझरी. शिरगांवा चेंगराचेंगरी विशीं रिपोर्ट कमिटीक मेळूं ना. अध्यक्ष म्हणटा मेळटगीच उलयता. एसपी उलोवंक तयार ना. मुख्यमंत्री म्हणटा मिडियाचे तर्क नाका, आपुणूच सांगता. कला अकादमी विशीं टास्क फोर्साच्या रिपोर्टा प्रमाण सावंड, लायट, एकॉस्टिकाचेर करचें पडटलें मेजर काम. मात आदी IIT मद्रासा कडच्यान स्ट्रक्चरल ऑडिट. क्रायम ब्रांचीक तेलंगणा कडल्यान टीप मेळ्ळे उपरांत एका नायजेरियनाक अटक. 1,60,00,000 ड्रग्स जप्त. नायजेरियन स्टुडंट विजाचेर आयला भारतांत. भारत पाकिस्तानामदी संघर्ष विराम, अमेरिकेची मध्यस्थी. फाटल्या 24 वरांत हल्ले हाताभायर वचूंक लागिल्ल्यान अमेरिकेच्या रक्षा सल्लागार आनी पालवी अध्यक्ष दोनूय देशांचे राजकीय फुडारी, विदेश वेव्हार मंत्री, रक्षा सल्लागार आनी लष्करी मुखेल्यां कडेन उलयले. सांजे 5 सावन संघर्ष विराम. ह्या फुडें आतंकी हल्लो हो भारता आड युद्ध मानून मिलिटरी कारवाय जातली हें मोदी सरकारान स्पश्ट केलां. पाकिस्ताना कडेन कसलीच चर्चा जावची ना. संघर्ष विराम पाकिस्तानाचे विनवणेचेर खंय आनी भारताच्या अटींचेर जाला. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. ते आदी पाकिस्तानान राती 26 शारांचेर हल्लो केलो. नागरीक सुवातींक टार्गेट. जम्मू काश्मीर, पंजाबात कांय नागरिकांक मरण, घरादारांचें लुकसाण. चडशे ड्रोन हल्ले निकामी. जाप म्हण भारतान तांचे 6 एअरबेज धरून 8 मिलिटरी सुवाती काबार केल्यो. पाकिस्तानाचे मिसायल इंटरसेप्ट, HQ-16 डिफेन्स सिस्टम निकामी. 7 मायाच्या स्ट्रायकांत खंय 5 मेजर वॉन्टेड आतंकवादी मेल्यात. नांवां सकट लिस्ट आउट. थैंक यू सर. नमस्कार. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें UCAV ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज
बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself, the runways are intact. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. इतले मजगती शिमेवेले परिस्थितीच्या फाटभुंयेर गोंयांत मुख्यमंत्र्यान बसका घेवन सेक्युरिटी खर करपा विशीं निर्देश दिले. दक्षिणेक डिफेन्स आस्थापनाचे 500 मीटर आनी उत्तरेत 50 मीटर बफर झोनात सगळे तरेच्यो एक्टिविटी बंद. जिल्लोधिकाऱ्यांची ऑर्द, नागरिकांक एडवायझरी. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत पाकिस्तानाचे एकार एक हल्ले सुरूच आसात. ताका भारत तशाच पद्धतीन जाप दिता. सेक्युरिटीच्या नजरेन सगळ्या राज्यांक केंद्र सरकारान निर्देश दिल्यात. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान खासा बसका घेतली. दक्षिण गोंयांत डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंटाच्या 500 मीटर बफर झोनात सगळ्या तरेच्या एक्टिविटींक जिल्लोधिकाऱ्यान बंदी घाला. उत्तरेक 50 मीटर बफर झोनात सगळ्या तरेच्या एक्टिविटींक बंदी. दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी त्याविशीं वॉर्ड काढल्या. इंथन, मिलिटरी, नेव्हल बेस एस्टॅब्लिशमेंटाच्या वाठारांत सगळ्या एक्टिविटींक बंदी घाल्या. कम्युनिकेशन स्टेशन, पावर स्टेशन, एअरपोर्टांक हाय अलर्ट. गोंयांत ड्रोन उडोवपाचेर सद्याक बंदी. पुलिसांनी नागरिकांक एडवायझरी काढल्या. लोकांनी नाका जाल्ल्यो फेक मेसेजीस, वावड्यो पातळावपी बातम्यो शेअर करच्यो न्ही. मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो व्हिडिओ काडून कोणेच सोशल मिडियाचेर शेअर करच्यो न्ही. रातच्या वेळार पार्किंग करतना लोकांनी जतनाय घेवची. लायटीक गरज नासतना चालू दवरच्यो न्ही. लोकांनी घरात रावतना देगेचे वण्टी सोडून सुरक्षीत भितरल्या वण्टी कडेन आसरो घेवचो.
नुस्तेमारांनी 12 नॉटिकल मायल्स मेरेनूच नुस्तेमारीक वचचें. नुस्त्याच्या बोटीर वचपी कामगारांची म्हायती बोट धनी संबंधित अधिकाऱ्यांक दिवची. दर्यांत वतना ट्रान्सपॉन्डर चालू आशिल्ल्याची खातर करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॅक्ट फायंडिंग कमिटीचो रिपोर्ट सध्या लयराय देवस्थान समितीक मेळिल्लो ना. ते आदींच कांयच उलोवंक शकना. अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार उलयलो. रिपोर्ट आयले उपरांत खंय समिती उलयतली. रिपोर्ट सरकाराक पावला अजून पब्लीक जाल्लो ना. SP उलोवंक तयार ना. मुख्यमंत्री म्हणटा रिपोर्टाचेर तर्क काडनाकात. आपुणूच फाल्यां कितें तें सांगता. जो पर्यंत फायंडिंग कमिटीचो रिपोर्ट येना तेचेर आमी भाश्य करप योग्य जायना. जेन्ना तो रिपोर्ट येतलो पळय न्हू कसो आसो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह वॉट एवर इट इज मे बी तेच्या नंतर आमी भाश्य करतना तेचेर उलयतले आनी जर समजा येता कितें आसा जर न्ही नाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक जावं फायंडिंग कमिटीक आमी आमची भुमिका स्पश्ट करतले परते आहा ते तेचेर आनी हांव चड उलोवपाक सोदिना भाश्य करपाक सोदिना. थंय 2 रस्ते आहा. आतां इन्सिडंट जालो पळय न्हू त्या जंक्शनाचेर 2 रस्ते आहा. हांव रातच्या 6:15 सुमार हांव स्वता आनी आमचो दुसरो महाजन विठ्ठल गांवकर ते PSक मेळ्ळे आनी ताका कितें सांगलें की 2 रस्ते आहा पळय ह्या रस्त्यान दोणांक सोडपाचें तळये कडसून येता ते आनी हो जो रस्तो आहा पळय आतां जो इन्सिडंट घडला तो लोकांक येवपाक जावनी म्हणून चडाव कसो आहा तो हेणीन परतो तो मागीर परत सकयल वचून सांग परतो हांव सकयल्या वचून PSक सांगलें परतो जॉयन जाता रस्तो पळय थंयसर तो म्हणलो तूं PI कडेन उलय म्हणपालो. त्या गर्देन कितें जालें वचपाक मेळ्ळें आनी हेंच्यांनी ते विथीन 15 मिनिट हेंच्यांनी थंय रोप घातलो आनी तशेंच लोकांक सोडलें म्हणून हो इन्सिडंट जालो. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा सरकारा कडेन किंवा जी कोण इन्क्वायरी आतां चालू आहा त्या टायमाचेर RBL पॉयंटा कडेन जो PSI आहलो थंय पर्यंत ते होमखणा पर्यंत कितले पुलीस आसले कोण ऑफिसर आहले तेंची इन्क्वायरी करची ती चॅक करची. आमी RTI मार्फत आतां मागता की कितले लोक खंयचे पुलीस दवरलेले ते कळोंक जाय न्हू आतां. इतले मजगती मुख्यमंत्र्यान हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. हांव ब्रीफ सगळो वाचल्या उपरांत तेजेर ब्रिफींग जें आहा पळय हें प्रेसाक दितलो तो पर्यंत प्रेसांनी कितें स्पेक्युलेशन्स करचे न्ही. आतां सद्याच्या घडीक सेक्युरिटी हो पयलो विशय आसा. ती वेगवेगळ्यो सेक्युरिटी रिलेटेड वेगवेगळ्यो मिटिंगूय जायत आसा. खातीर लयराई देवीच्या टेम्पलाचेर जे स्टॅम्पेड जाला तेजेर हांव भाश्य स्वताहून करतलो हें हांवें सांगलें. और शिरगांव इंसिडेंट के बारे में कुछ अपडेट है क्योंकि रिपोर्ट तो सबमिट किया आप लोगों ने. That I cannot comment. रिनोवेट केल्ल्या कला अकादमीत 18 ते 20 फॉल्ट. नेमिल्ल्या टास्क फोर्सान सरकाराक रिपोर्ट दिला. टास्क फोर्साचो रिपोर्ट पळयल्यार कला अकादमीची सगळी सावंड लायट आनी एकॉस्टिक्साचेर मेजर काम करचें पडटलें. मात ही सगळीं कामां करचे पयलीं IIT मद्रासा कडच्यान स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाची सुचोवणी टास्क फोर्सान केल्या. पळयात रिपोर्ट. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाचेर अभ्यास करपाक नेमिल्ल्या टास्क फोर्सान आपलो रिपोर्ट सरकाराक दिला. टास्क फोर्सान सावंड, लायट आनी एकॉस्टिक्साचेर बारकायेन अभ्यास करून सुचोवण्यो केल्यात. सावंड. नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकार सभाघरात सावंड, लायट आनी एकॉस्टिक्साचो उणाव आसा ही गजाल टेक्निकल ऑडिटांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आवाजाचो कॉन्सोल 8 वर्सां पोरणो. आधुनीक डिजिटल फिचर्साचो उणाव. सभाघरात बसयल्ल्या सावंड सिस्टमीक युनिफॉर्म सावंड कव्हरेज नाशिल्ल्याचे ऑडिटांत दिसून आयला. सब वूफर योग्य सुवातींचेर बसयल्ले नाशिल्ल्यान ताचो इफेक्ट दिसना. लायट. स्टेजीचेर फावो तितले LED फिचर्स घालूंक नाशिल्ल्यान उजवाड कमी पडटा आनी सगळे कडेन सारको पडना. लो वेटेज लायट्स आशिल्ल्यान जाय तितली इंटेन्सिटी मेळना आनी कंट्रोल नाशिल्ल्यान फ्लिकरिंग, अचकीत डीम जावप आनी फावो तसो उजवाड पडना. आउटडेटेड कंट्रोल कन्सोलाक लागून टेक्निकल समस्या निर्माण जातात. स्टेजी वयल्या लायटीचे फिचर्स फावो तितले घालूंक नाशिल्ल्यान ताचे कमीपण नाटकां सादर जातात तेन्ना स्पश्ट कळटा. एकॉस्टिक्स. नवीन घाल्ल्या सावंड एब्झॉर्बिंग मटेरियलाक लागून आवाज मोठ्या प्रमाणात रिवर्ब जाता. तेच बरोबर अस्पश्ट आवाज आनी डल म्युझिकाचो त्रास प्रेक्षकांक जाता. HVAS आनी सभाघरा भायल्या आवाजाचे व्हायब्रेशनाचे परिणाम स्टेज आनी सभाघरात जाता. छप्पर आनी बसपाच्या वेवस्थेत बदल केल्ल्यानूय एकॉस्टिक्साचेर परिणाम जाता. टास्क फोर्सान बारीक सारीक सगळ्यो टेक्निकल गजाली आपल्या रिपोर्टांतल्यान सरकाराक दिल्यात. तेच वांगडा 3 फेजींनी कशे तरेन काम करपाक जाय ताचेरूय सुचोवण्यो केल्यात.
हे सगळे काम हातात घेवचे पयल्या फेजीत IIT मद्रासाकडच्यान स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाची सुचोवणी टास्क फोर्सान केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरगांव एका बायल पंचाचे मान मर्यादेचेर खंय हात घाला. पंचाक दुखापत, अश्लील कृत्य आनी सरकारी कामात आडखळ म्हूण उदय आनी उगम प्रभुदेसायाचेर केस. डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्द घेवन धोक्याचें झाड कापूंक गेल्ले कडेन खंय प्रकार. आमी दोगांकय गाठपाचो यत्न केलो. दोगूय खंय गोंया भायर येतगीच जाप दितले. म्हाका अशें दिसता आयज आमच्या पेडण्या तालुक्यान डेप्युटी कलेक्टराची खंय हेल्यू ना अशी म्हाका दिसता. दुसरी आमच्या पोलिसीची सुद्दां खंय हेल्यू ना अशी दिसता. म्हणजे हे मसल पावर जे आयज वापरतात ताका कोणचो तरी सपोर्ट असो म्हाका जरी दिसता. सपोर्ट म्हणजे पॉलिटिकली काय पॉलिटिकल आसतलो सपोर्ट. काही करचे आसता जाल्यार तितूंतल्यान कायदेशीर खंयचे करपाचे असतात. त्या पंचाक रिप्रेझेंट पंच आहा ताका तुमी धुकलपाचे न्हू, खंयचे गोष्टी करप नासता. हे गोष्टी म्हाका अशें दिसता हेजे सीएमान न्हू लक्ष घेवपाक जाय. आनी जे आयज खरेंच जे आयज कार्यरत जे आयज कलेक्टर कोणें असो पोलीस आसा तेंचेर कडक कारवाई तेंचेर करपाक जाय. एक्चुअली चंपावती धारगळकरान पंचायतीन आपले डेंजरस झाड आसा म्हणून कंप्लेन दिल्ली. ती कंप्लेन मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक घातलेली आनी तेच्या उपरांत मागीर आमकां आयची अशी ऑर्डर मेळ्ळी की आयज ते झाड कट करपाचें म्हणून. आनी ते खूब डेंजरस आसलेले. ते जर पावसान कोसळलेले जाल्यार ते आख्खे घर तेंचे डेमोलिश जातले आसले. सो पंचायतीन आयची डेट ठरयल्ली की ते झाड कातरपाचें आनी डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर विथ पोलीस प्रोटेक्शन आसलेली. ते पोलिसूय प्रेजेंट आसलेले आयच्या दिसा. जो कोण ओनर आसा ताका कळयल्ले आनी थंय असो एक इन्सिडंट जालो की तो आडोंक लागलो. ते लेबरांचे सगळे सामान तेणी आपल्या गाडयेनूय घातले आनी व्हेले. तेजो बापूय उदय प्रभुदेसाय थंय येयलो आनी कितें कितें लेबरांक म्हणूंक लागलो दोगूय जाण. आनी तेंची सगळे सामान बी उखलूंक लागले. ते तांकां धमकी दिली तेणी की तुमी झाडा वयले देंवपाचे नाजाल्यार आपूण गुणे मारतलो तुमचेर. अशें करता करता हांव थंय गेलें कित्याक एक पंच मेंबर म्हणून म्हाका थंय पुलिसांनी आपयल्ले कॉल करून ते स्पॉटार की तो हय स्टॉप करता मातशी तुमी येवपाची म्हणून हांव गेल्लें थंय. आनी तेंच्यांनी अशा प्लेसीर म्हाका टच केले, सेक्शुअल हॅरस केले की सगळे लोक पळयताले थंय. जर हांव एक रिप्रेझेंटेटीव सेफ ना म्हाज्याच वाड्यार जाल्यार एक सर्वसामान्य बायलां कशी आसतली. आयज कंप्लेन करूंक येयल्ले. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाजी मेडिकल केली. मेडिकलाक तेगेत हांव थंय गेलें. तो रिपोर्ट तेगेत म्हाका दिता आसतना की कांयच जावं नो इंजुरी म्हणून दिला. लागीं लागीं म्हाका 2 वरां थंय बसोवन दवरले तेंच्यांनी आनी नो इंजुरी. म्हाका ऑलरेडी दुखता, म्हाज्या हातीक टच केला थंय लागला म्हाका मातशें. तो डॉक्टर म्हाका विचारता की तुका ब्लड बी कांयच येवंक ना मुगो तुजें. म्हटल्यार तेंच्यांनी आमकां मारूंक जाय आसलें अशें तेंचें म्हणणें. बरें म्हाका नो इंजुरीज दिला जाल्यार म्हाका टॅबलेटी मेडिसिनां कसली दिल्यात तुमी. सो प्रत्येक डिपार्टमेंटान एक सर्वसामान्य मनीस जेन्ना असो भोंवता अशा केसींनी तेन्ना अशेंच हे मेळटा रिप्लाय. डेप्युटी कलेक्टरान जेन्ना ऑर्डर दिता की एखादें डेंजरस झाड आसा जाल्यार ते झाड कट करपाक ते दिनात. पंचायतीन प्रतिनिधित्व करतात तांचेर खंय तरी अटॅक जाता आनी सर्वसामान्य लेडीजांचे कितें हो एक प्रश्न पडटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमरे. घेऊ एक बारीक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. क्रायम ब्रांचीन एका नायजेरियन नागरिकाक धरलो. 1,60 लाखांचे ड्रग्स जप्त केल्यात. 1100 मायज ग्राम एक्स्टसी, 7 ग्राम कोकेन आनी बाकीचे ड्रग्स मेळ्ळ्यात. तेलंगण पुलिशे कडच्यान क्रायम ब्रांचीक हे विशीं टीप मेळिल्ली. हो नायजेरियन स्टुडंट विजाचेर भारतांत आयला. SP राहुल गुप्ता उलयलो. अंदू आतां मेरेन क्रायम ब्रांचीन 59 कोटीचे ड्रग्स धरल्यात. नाइजीरियन एक नेशनल है जिसका नाम है नानिए लूगो अबासिली. 23 ईयर्स ओल्ड नाइजीरियन है. ही हैड कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा और ये इसकी प्रमाइसेस थी अराड़ी पर्रा में.
तो वहाँ हमने रेड की क्राइम ब्रांच की टीम ने, और वहाँ पे अराड़ी पर्रा तो वहाँ पे रेड की गई और वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के रेड ड्रग्स हमको मिले। तो उसमें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले 2400 एक्सटेसी की टैबलेट्स मिली, 2400, जो कि 1123 ग्राम होती हैं क्वांटिटी, उसको मेजर किया जाए। 60 ग्राम कोकेन, 99 ग्राम हेरोइन और 19 ग्राम क्रिस्टल MDMA। तो ये पूरी इसकी ड्रग की मार्केट वैल्यू मिला के 1.65 करोड़ के लगभग हो जाती है। तो ये नाइजीरियन नेशनल, इसको अरेस्ट किया गया और FIR दर्ज की गई। इसमें FIR बनी है 21B एंड 22C ऑफ NDPS एक्ट का केस। और जो क्राइम ब्रांच की टीम जिसने रेड की थी उसमें हीरू कावलेकर, लक्ष्य आमोनकर, तुषार लौतलीकर, प्रगति मलिक LPSI, तो ये सारा हमारा स्टाफ इन्वॉल्व था और काफ़ी इन्होंने अच्छे से वेल प्लान तरीके से रेड की। और इसमें हमको जो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हमारे साथ की थी वो थी तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो। तो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया और उसके बेसिस पे हमने इस रेड को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच ने टोटल इस साल में अगले सिर्फ 4.5 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट, और उसमें हमने 59 करोड़ का ड्रग्स अभी तक सीज किया है सिर्फ इसी साल में, जो कि टोटल रिकवरी ऑफ गोवा पुलिस लास्ट ईयर जो थी उससे भी कई गुना ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी केले म्हणून सुरक्षा दळाक तेंको दिवंक आमदार संकल्प आमोणकरान तिरंगा यात्रा काढली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन न्याय निवाडो केलो, ताचेर पुराय विश्वास। आदलो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या कार्यकाळांत भारतान घेतिल्ली रशियन S-400 एअर डिफेन्स सिस्टम खंय प्रभावीत हाडली। BJP उलयता वांगडा येयलेले आसा, एकत्र येयलेले आसा, इन सॉलिडिटी टू द आमची भारतीय आर्मी। सो भारतीय सेनाक लागून आमी सपोर्ट करपाक लागून येयलेले आसा आनी आमकां पूर्ण आमचे लिडरशीप श्री प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचे पूर्ण विश्वास आसा, जे हिसपान तेंच्यांनी आयज पाऊल मारलेले आसा। आनी त्याच प्रमाणे विसरनासतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आयज आमी न्यूजाचेर आमी पळयता जे आमचो लेट आदलो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर भाई, तशेंच आमचे डिफेन्स मिनिस्टर जे आसलेले ते, आनी तेज्या टायमाचेर जे तेणें जे इक्विपमेंट जे नौसेनाक लागून हाडले आनी जे S-400 म्हणटा ते, आनी तेजो ह्या लढाई भितर चडांत चड उपयोग जाल्लो आसा। आनी तेज्या लागून आयज आख्खे जे पाकिस्तानाची आर्मी जे आमचे ड्रोनान अटॅक करपाक जाता तेका सगळ्यांक नश्ट करपाक लागून हो इक्विपमेंट आयज यूज केल्लो आसा। मजगती आमदार गणेश गावकारानूय तिरंगा रॅली काढली। आमी सडनली कितें केलें की आज आमी रॅली काडून थोडीशी जागृती करया आनी लोकां भितर हो जोश पळय आसा पळय न्ही तो दवरपा जाय। आमकां याद जाता आसतली की पयलीं आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी देशाचो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, तेजी आज कितें आसा याद करपाची अत्यंत गरज आसा। आनी आज जे पळय देशान जे सक्षम नेतृत्व आसा मोदींच्या अंडर, ती आमी कोणाकय खंयच्याय टायमार फेस करपाक आमी सज्ज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हायवे ऑथॉरिटीन पुराय गोंयचे चड उंचायेचे स्पीड ब्रेकर काडूंक सुरवात केल्या। फर्मागुडयेवेले निखिल देसाय म्हणटा ताणें खंय हे स्पीड ब्रेकर आनी रमलर्स काडचे म्हूण ह्युमन रायट्स आयोगा कडेन कागाळ केल्ली। उपरांत आयोगान PWDक स्पीड ब्रेकर काडूंक सांगिल्ले। मात आतां अपघाती झोनांतले स्पीड ब्रेकर काडिल्ल्यान हुस्को। आमी आयज खूब कडेन पळयलें की जे स्पीड ब्रेकर्स आसा ते काडपाचें काम चालू आसा, तेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन एकठांय केली की हे जे स्पीड ब्रेकर्स आसा ते कित्याक काडटात काय म्हणून। तेन्ना आमकां अशी म्हायती मेळटा की निखिल देसाय ह्युमन रायट्सान गेल्लो, जे पुराय गोंयभर जे स्पीड ब्रेकर्स आसा जावं रमलर्स आसा ते काडचे म्हणून तो ह्युमन रायट्सान गेल्लो। आनी थंयच्यान ह्युमन रायट्सा कडल्यान जे PWD आसा तांकां डायरेक्शन येयल्लें नॅशनल हायवे की जे हायवेचेर जे स्पीड ब्रेकर्स आसा ते काडपाचे, जेंकां चड हायट आसा। आमी पळयता की हंप आसलेले जे स्पीड ब्रेकर्स आसा ते काडपाचें काम जालां, पूण हितून एक गजाल अशी जाल्या कुणय मानशेर आसा तो सामको एक्सिडंट प्रोन झोन आनी हांगासरलो स्पीड ब्रेकर काडला कारण ह्युमन रायट्सान सांगला म्हणून। पूण हांगासर फाल्यां ते धोकादायक जावंक शकता की अशा तरेन जेन्ना हो स्पीड ब्रेकर काडटा आनी कितें तरी अपघात थंय जावपाक शकता, कारण तो सामकोच थंय कितलेच फावटी एक्सिडंट जाता आनी स्पीड ब्रेकर आसलेल्या कारणान थंय हे जे एक्सिडंट आसा ते कमी जाल्ले। पूण आमी पळयता की हे जे स्पीड ब्रेकर आतां थंयसरलोय काडला,
ह्युमन रायट्सान जे हायवे ऑथॉरिटीज आसा नॅशनल हायवे तांकां एक्शन टेकन रिपोर्ट जे 16 तारीख आसा तो मेरेन दिवपा खातीर तांकां डेडलायन दिला. म्हणून जे हायवेचेर जे चड हायटीचे स्पीड ब्रेकर्स आसा जे हंप आसा ते काडप चालू आसा. पूण आमी हेय चिंतपा सारकी गरज आसा की हे स्पीड ब्रेकर आसलेल्या कारणान जे एक्सिडंट जाताले ते खूब कमी प्रमाणान जाताले. पूण अशा तरेन जेन्ना जे स्पीड ब्रेकर्स काडटले तेन्ना लोकांची स्पीड म्हाका दिसना कमी जातली. लोक म्हणटा की आमी रिस्पॉन्सिबली चलयतात पूण स्पीड ब्रेकर आसात म्हणून खंय तरी आमी जंक्शनाचेर स्लो जाताले. पूण जर ते काडले जाल्यार खूब एक्सिडंट आसा ते जावपाक शकतात. अशा तरेचे जे रंबलर्स आमी पळयतात ते मात काडपाचे ना. पूण जर आमी पळयत की हे जे रंबलर्स आसा तेजेर गाडयो स्लो न जाता वयल्यान लोक आसात ते चडूच फास्ट गाडयो काडटा कारण ताजो इम्पॅक्ट कांयच गाडयेक जायना. आणि ज्या कारणा खातीर हे रंबलर्स घालतात की स्पीड कमी जावची गाडयांची ती स्पीड कमी जावच्या परस जे लोक आसा ते ह्या रंबलर्सा वयल्यान गाडयो चड फास्ट काडटा ते आमी पळयतात. जो एग्जाम्पल आमी दिलो कुणय मानशेर जे जंक्शन आसा ते सामकें धोकादायक आसा आनी थंयसरलोय जो स्पीड ब्रेकर आसा तो काडला कारण अशा तरेचे जे पेटिशन ह्युमन रायट्सान निखील देसाय गेल्लो म्हणून ते काडला. जाल्यार म्हाका दिसता आतां जर फुडें अशा तरेचे कितें अपघात जाले जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण ही एक चिंतपा सारकी गजाल आसा. नाका थंयचे स्पीड ब्रेकर काडप ही बरी गजाल पूण जंय जाय खंयसर गरज आसा हे स्पीड ब्रेकरांची थंय एटलिस्ट तरी म्हाका दिसता हे स्पीड ब्रेकर आसपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. सरकारान सुरू केल्ली म्हजी बस स्कीम बंद जाली जाल्यार काणकोणच्या बसवाल्यांक हो धंदो करप परवडपाचो ना. बसवाले मिडिया मुखार पावले. फोंड्या, सावड्डे आनी काणकोण धरून दक्षिण गोंयांत 56 बसी ह्या स्किमी सकयल सुरू आसात. स्कीम बंद करची म्हूण उत्तर गोंयचे कांय बसवाले मागताले. उपरांत नोटीस आयल्या म्हूण काणकोणचे बसवाले सांगतात. गेली कितलींशीं वर्सां आमी पळयतात की गोंयांत प्रायवेट बसी चलतात आनी प्रायवेट बसी चलतना तांची मदीं चडावड जाता, रेसी जाता, हितून भितर खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्ले आसात. पूण जेन्ना 17 ऑगस्ट 2023 ही म्हाजी बस जेन्ना स्कीम येयली तेन्ना काणकोण टू मडगांव ज्यो बसी आशिल्ल्यो हांचे भितर जे हे प्रॉब्लेम्स आयिल्ले खंय तरी सेटल जाल्ले. एज्युकेटेड तांकां कंडक्टर्स मेळ्ळे आनी खंयचे रेसी जावपाक बंद जाल्ले. बसी गांवांत वचपाक सगळ्या लागलेल्यो. पॅसेंजरांकय सोयीस्कर जाल्लें आनी बसवाल्यांक जो पुरवण नाशिल्लो हो धंदो हो सोयीस्कर जाल्लो. पूण आतां खंय तरी तांकां एक नोटीस येयल्या आनी ही स्कीम बंद जाता म्हूण सांगल्या. ताका लागून काणकोणचे बसवाले चिंते पडल्या. तेंचें म्हणणें आसा की ही स्कीम जर तर बंद जाली जाल्यार काणकोण टू मडगांव तांकां बसी चलोवप बंद जातल्यो आनी तांकां हें पुरवडपा सारकें ना. सडनली आयज खंय तरी एक नॉर्थाचो बस ओनर एक लिडर म्हणटा की ही स्कीम तूं टोटल बंद कर आनी आमकां 3 रुपयांनी ही स्कीम दी. आतां आमचें म्हणणें कशें आसा 3 रुपया जर फाल्यां केले जाल्यार आमकां तें परवडपाचें ना. एक्चुली ही स्कीम कशी आसा 34 रुपीज पर किलोमिटर हें आमकां नो प्रॉफीट नो लॉस तरी पूण आमी मान्य केला कित्याक आमचो खंय तरी धंदो चालू उरपाक जाय ह्या तत्वाचेर. आनी आयज सरकारूय म्हणटा की कांय ऑपोजिशन लिडर आहा तुमचे ऑपोजिशन जे आमचे नॉर्थाचो जो लिडर आसा त्या सायडीचो बस ओनर तो म्हणटा स्कीम टोटल स्क्रॅप कर आनी न्यू स्कीम कर 3 रुपया. आमी ताका कितें म्हणटा तूं ह्या स्किमीन जॉयंट जाव. जरी तर तुका जॉयंट जावपाचें ना तूं स्कीम बंद कर म्हणनाका. पूण ही आमकां एक सरकाराक आमची एक विनंती आसा कळकळीची की ही स्कीम तुवें अशीच आमची चालू दवरची आनी ती रेगुलरायज करची आनीक अशें आमचें हें फुडें व्हरचें. टोटल धरून 57 बसीस म्हळ्यार फोंड्याच्यो थोड्यो, सावड्डेच्यो थोड्यो आनी काणकोणच्यो फूल 46 बसी म्हणून 57 बसी आयज ह्या म्हाजी बसी अंडर कदंबाच्या अंडर चलता. बसवाली हे स्कीम नाका म्हणटाय पळय न्हू तेंगे कशें आसा तेमकां कदंबा लागना, तांकां एसटी लागना, तांकां तितली ट्रॅवल कमी, तेंगे डिस्टन्स पणजी मडगांव तेंगेलें कमी आसा. सो तेमकां तेजो लॉस जायना. आमकां कित्याक आमचे हिंगसान काणकोणसान ते 40 किलोमिटर जाता. 40 किलोमिटर आमकां तितले पॅसेंजर जायना. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.